तसा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढवलसा जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बेन आम्ही आयल्या भक्ती मोगा तुका आम्ही हरसिता काळजा मनान इच्छा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटता येता आम्ही ओरसून तसा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढवलसा जेवणार तुझ्या संगीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे असो. मोगाच्यानो कुटुंबा स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान भाग घेवंक या तेंपलान सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती मोगाची आनी बक्षण्याची जिवी जिवंक उलो दिता. परिक्षेन घेवचो मनोभाव मनशा संबंद नाश करता आनी आमचें जिवीत नासाचे वाटेन चलयता. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत अर्थभरीत जायशें तर परिक्षणाचो मनोभाव पयस करूंक जाय. असली कृपा ह्या येवकरिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या तसत पद्यांत संगवारी सगळ्या देवदेवांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, ख्रिस्ता काकूळट कर, ख्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा 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 देवा ओसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून
आम्ही तुका वखणटा सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तो संसाराचे पाप काढतात आमची काकूट कर आमची काकूट कर तू बापाच्या उज्ज्वत पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सरपदवेदार देवा आमच्या बापा तुझी सणवाय आणि तुझो मोग नियाळून तुझी खुशी आम्ही सणा सांग पावो हे पुरे उतराणी तशें करण्यानी तुका मानता तें करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन लेविताच्या पुस्तकाचें वाचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें इस्रायेलीताचे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका तुज्या पेल्याची चूक उक्त्यान दाखोवन दी हे परी तूं ताका लागून अपराध वावूनचो न्हय तुज्याच लोकाच्या भुरग्याचें बारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर हांव तो सर्वेस्पर देवाचें उतर हें सर्वेस्पर सगळोस कणवळो आनी दयाळ सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराक हरसी जिवा मुझ्या ताचें पवित्र नांव आवड आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदीस विसरू नाका सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दया तोच सर्व तुझे अपराध बक्षिता सकट पिडांक वखद दिता फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता मोग
आणि दया म्हणतात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस सगळो कणवळो आणि दया. सुमीन दयाळ आणि मोगाळ ताची काकुळता परिमीत आणि तो रागार जाऊन निधान. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण तो घेना. सर्वेस सगळो कणवळो आणि दया. सर्वेस सगळो कणवळो आणि दया. सांपावलून कोरीसगारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो होत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेनान. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी कोणी आपणाकच टकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावच्या खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जन्माय देवा उजीर एक पिशेपणूच सय. पवित्र पुस्तकच म्हणटा बुदवंताक आपल्याच सिंत्र्यांनी तो संपडावन घालता आनी तेच पुस्तक परत्यान म्हणटा बुदवंताची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशयेन कोणी बडाय चिंतची न्हय. नीज जावन सक्कडी तुमचेंच. पाऊल जावं, आपोल्लो जावं, केफास जावं, संवसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचे उतार. देवाची वडूक उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, हालेलुया. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्ण तेक पावला. alleluia, हालेलुया. 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 सर्वेस तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सौम्या. दोळ्यांक दोळो आणि दांताक दांत असें सांगले तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्यांक आड रावा नाका. कोणीय तुज्या उजव्या पोल्यार तापड मारीत जाल्यार गुवन तुजो दाव पोलोय ताका दाखय. कोणीय तुज्या दगल्या खातीर तुजे दाव मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणीय अधिकारी तुका बळ करून 1 मैल चलोवंक करीत जाल्यार ताचे सांगता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्यांक दी आनी तुजे लागीं उश्णें दी म्हूण मागतल्यांक पाट परती नाका. अशें जावंक गेल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा
आणि तुमकां दख दितल्या पासत मागा. असे तुम्ही तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भगवंताचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करता जो मात तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. तितलें सुंकागरी करतात न्हय. तुमच्या भावांक मात तुमी सलाम करतात जाल्यार हेर प्रास कितले वर्ते तुमी केल्ले बरें जालें. अनभवडती लेगून तितलें करतात न्हय. तर जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय सर बरो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त. जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जावंक जाय सर बरी. जेजू क्रिस्तातय भोव मोगाळ भावण आनी भयणीनो, एकलो समगळ आमी म्हणटा स्वामीजी असो एकलो रावतालो. दिसाचे ताचे शिश्य येवन ताच्या लागीं शिकाप जावन वेताले, पूण रातचें हो एकलोच आसतालो हो स्वामीजी. आनी एक फावटी ताच्या घरा सोर रिगलो. सोर रिगलो वेळार हो न्हिदोन आसलो. हाका कळ्ळें आतां सोर रिगला म्हणून, पूण हो गोत रावलो. त्या सोरान सगळें घर पळयलें आश्रम तें. त्या सोराक कांय मेळोना. निमाणें तो सोर पाटी वेता म्हणटाना ते दाळ हो समगळ उठलो, स्वामीजी उठलो आनी ताका विचारलें, आरे सायबा तूं कितें करता ह्या घरांत, हांगा येवन कालें करता आश्रमांत. ताका सोरार राग आयलो. सोरूंक आयल्या उपरांत सोर मेळना जाल्यार राग येता. हांव हांगा सोरूंक आयिल्लो, तुज्या आश्रमांत कांय ना म्हाका. ताका हो समगळ म्हणलो, आतां तुका म्हाका आज 50 रुपया कोणाक दिल्ले आसात, तुका हांव दिता ते. तुका सोय फाटी खाली हातांनी फाटी वचनाका. आनी ताका ताणें 50 रुपया दिले. पूण एवढो आस दवर, आनी मुखार तूं सोरूंक वेताना तुवें तुकाच म्हणूं जाय, हांव आज सोरूंक येता. तितलें म्हळ्यार पुरो. तुवें केदाळ सोरूंक वेताय ते दाळ तुवें तुकाच म्हणूंक जाय, हांव आतां सोरूंक वेता. तो सोर गेलो 50 रुपया कान घेवन. सुमार 2 हप्त्या उपरांत हो समगळ अशें वाटेर हडल्यान ताणें चलोवन आसतना हो मेळ्ळो, सोर मेळ्ळो ताका. थिंग रावनासलो. समगळान विचारलें ताका, आरे सायबा कशें तुजें सोरपण आनी कशें चलोवन आसा, कितलें सोरलें. ताका हो सोर म्हणलो, त्या दिसा हांव आश्रमांत सोरूंक आयिल्लो पळय, आनी तुवें कालें सांगलें म्हाका आनी मुखार सोरूंक येता. तुवें म्हणो तुकाच हांव आतां सोरूंक येता. त्या घडी येताना अजूनय हांव सोरूंक वचून हांव वर्ये पटी सोरूंक येता म्हणटाना हांवें म्हाकाच म्हणचें हांव सोरूंक येता. तें म्हज्या कोशेडदा विरोध जाता. येदोळ हांव कोशेडदा नातले बरें जियेल्लो, देखून त्या दिसा हांव सोरूंक ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें तावन जायतें वायट जाता. तें तुका केदाळ कळटा ताच्या उपरांत वायट जायना. एकलो सोरोप येतलो मनीस म्हणत जाल्यार आज हांव सोरोप पिवंक येता. थोडे दैरादीक आसात, हांव सोरोप पिवन येता म्हणून सोरोप पिवन येतात, तांकां कांय करूं जायना. पूण नीज कोशेडतान म्हजें सोरोप पियेल्ल्यावर दुसऱ्यांक उपास जातात, दुसऱ्यांक वायट जाता, कुटां पाड जाता म्हणून कोण चिंता, तांच्या जिवितांत बदलावण जावंक साध्य आसा. आज आमकां म्हळ्यार परवा आयतारचो वंजेल आमकां दिवचो संदेश वस. जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जावंक जाय सर बरीं. जेजून आमच्या वंजलांत हें पुराय सांगलें हांवें 3 हप्त्यातान आमी नियाळ करनासा. 8 बागेचो नियाळ जेजू दिवन आसा. आनी 8 बागेच्या नियाळांत आमी देवा बरीं जावची आनी पेल्या संगी आमी बऱ्यान जियोवचें हाचेर वंदन आसा. हांगासर एक वाक्य आसा. पयलें कशें आसलें, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. इस्रायलिता प्रमाणें पेलो म्हळ्यार कोण? पेलो म्हळ्यार ताचो स्वभाव. पेलो म्हळ्यार तांणी सांगत आसचें ती इस्रायलाचे कुळी सोडल्यार दुसरे कुळी ना, देखून पेलो पुरे तांचे सांगतात आसले. तसो स्वभाव, तसोच बाप्पू, तसोच पोदोन, ताची मावशी, ताची आक, एंत पुराय कुटुंबाची कोण आहात पळय तो पेलो.
ताच्या भायर कोणी पेलो ना, दुसऱ्या धर्माचो पेलो जावंक जायना. तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. कोण दुस्मान? तुजेर कोण दाड घालता ते आश्चर्यागार, तुजेर कोण दाड घालता ते बाबिलोनाचे, तुका कोणी नाश करूंक येतात, तुजें देवाळ उडयता तें पुरो आमी परमेश्वरांत आयकता हांव, ते पुरे तुजे दुस्मान. हें जावन आसलो तांचो नेम. तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हळ्यार तुज्या कुळयेचो मोग कर, आनी कुळये बायले कोण आहा तांचो द्वेश कर. तुमी इस्रायलाक गेल्यार वडल फादर रिच्चीन हांगासर आमच्या यात्रे पैना विशयान उलयलो तो, हांगा तावन येतल्या विशयान. तुमी आतां इस्रायलाक गेल्यार थंय 2000 वदी बरयल्लें तें एक वाक्यान थंयसर आसा खंय इंग्लिशान, फॉरेनर्स आर नॉट अलावड. परदेशांक हांगासर प्रवेश ना. फॉरेनर्स म्हळ्यार कोण? इस्रायला प्रमाणे इस्रायलाचे सोडून कोण पुरे आसात पळय ते पुरे फॉरेनर्स. पालेस्तिनाचे ते मुस्लीम ते आसात ते फॉरेनर्स. तांकां इस्रायलचे मात्र तांच्या गांवचे पळय. तितल्या आमी जियोन आसा. आमच्या बायंतल्या माणक्या बरें आमी जियोन आसा. आमी सोडून दुसरे कोणूय ह्या संवसारान ना म्हणले परे. आनी हांगासर जेजू कितें म्हणटा? तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. आनी तुका कश्ट दितात पळय ते तुजे कोण सांगले दुस्मान, तांचे पासत तूं माग. कित्या खातीर जेजू सांगता? हांगासर एका कुळये विशयान जेजू उलयना. हांगासर आमचो सगळ्यांचो बाप कोण? देव तो बाप. आमकांय रसुल्लो तोच. आज दैविका कुळच्या मंदिरांत आयल्या सगळ्यांक रसुल्लो तोच. हांगा तर मंदिरांतल्यान भायर आसा तांकांय रसुल्लो तोच. तुमच्या घरा आसात पळय तांकां कुटुंबाच्यांक रसुल्लो तोच. आनी तुमी पळय कोणाक द्वेशितात, तुमचे दुस्मान आसा तांकांय रसुलो तोच. तो बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी सूर्य उदय सो करता. तो बऱ्यांचेरी आनी कोट्यांचेरी पावस येवचे बरें करता. तसो देव आमचो. तें जेजून सांगचें आमकां. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जसो तुमचो देव पवित्र तशें तुमी पवित्र जाया. कित्याक? देवान आमकां आपल्याच सारकें आनी स्वरुपाचें करून रचलां. आनी नव्या सोल्ल्याक येता आसतना दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता, देव आमकां जेजू आमकां सांगता आनी सा पावलाच्या उतरांनी आमी आयकता, तुमी देवाचें मंदीर, पवित्रत्म्याचें मंदीर तुमी. पडटा रेतीरे गेल्ल्या वेळार वा खंयचे कॅरिझमॅटीक रेतीरे वेळार हें कांतार तुमी आयकलां अशें, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಇರಲಾರರು. ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾಲಯ. ऐकला मग तुम्ही? म्हणे सांगा. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಇರಲಾರರು. ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾಲಯ. तुम्ही देवाचे पवित्र मंदिर, तुम्ही पवित्र आत्म्याचे मंदिर. देखून तूं देवाचें मंदिर जाता जाल्यार तुज्या कुशीन आसलो भाव, तुज्या कुशीन आसली भयणी देवाचें मंदिर. परण्या सल्ल्यांत आमी आयकता प्रवाद्यान सांगचें, म्हज्या ताबेरनाकलाक तूं आपण नाका, तुका बरें जावचें ना. ताबेरनाकल म्हळ्यार कोण? हर एकल्याचें काळीज ताबेरनाकल. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा, तुवें हेरां विशयान वायट उलोवचें हेरांच्या ताबेरनाकला विशयांत. हर एकल्याचें काळीज ताबेरनाकल. तूं देवाचें मंदीर जाल्यार थंयसर ताबेरनाकल आसा. देखून कोणाच्या विशयान थोडे फावटी आमी दुसऱ्यांचें प्रायवेट लायफ आमी म्हणटा, ताचे खासगी जिविता विशयान आमकां कळत जाल्यार सगळ्या संवसाराक सांगचें आसा, म्हज्या ताबेरनाकलाक तूं आपण नाका. हर एकल्याचें ताबेरनाकल जेजूचें, देवाचें. देखून हर एकली आमी देवाचें मंदीर जाल्यार हांगा देव आमचे सवे आसा. जेजू म्हणटा, सर्गेचें राज तुजे थंय आसा, तुजे थंय हांव वस्ती करतां. धर्मुताच्या कृत्यांत 17व्या अध्यायांत 20 आनी 8व्या वळेर देव असो म्हणटा, इन हीम वी लिव, इन हीम वी मूव, इन हीम वी आर बीइंग. ताचे थंय आमी जियेता, ताचे थंय आमी समकता, ताचे थंय आसा आमचें अस्तित्व. म्हळ्यार पवित्र आत्मो जेजू आनी देव बाप पवित्र तिनदाद आमचे थंय वस्ती करून आसा. देखून आमचें मंदीर जाल्यार म्हज्या कुशीन आसलो भावी भयणी म्हजें मंदीर. देखून पेलो म्हूण सांगल्यार कोणूय पयशिल्लो पेलो न्ही, म्हाका जायनातलो पेलो म्हूण न्ही.
हर एकले गरजेक पावतलो. कशें सामार्याकाराच्या ओपारेन जेजू म्हणटा तो गरजेक पावलो. तो सामार्याकार येवन अजून देवाच्या गरजे पावलो. कोण गरजे पावता तो पेलो. देखून दुस्मानाचो मोग करचो म्हूण सांगल्यार आमकां कोण जायना म्हणल्यार बरें तांचो मात्र न्ही. आनी एक विशय आज आमी समजूंक सकजे. तो दुस्मान खंय आसा? आमचो दुस्मान खंय आसा? तुमकां पेपर दिलो जाल्यार तुमच्या दुस्मानाचें नांवां बरया म्हळ्यार तुमी 7-8 नांवां बरयशात. तुमी कोणाचो मोग करतात तांची 7-8 नांवां तुमी बरयशात. पूण तुमी दुस्मान बदलूंक साध्य आसा न्ही गे. आज जाल्लो दुस्मान फाल्यां दुस्माना जावचे बरें तटपटे आसना. आमची परिस्थिती तशी आसा. एकलो मागणें करूं म्हणून हांवें सांगलां हांगासर येतरे वेळार एकलो मागणें करूं म्हूण दोनीर गेलो खंय. हांगा पुरे करकरें इरार जाता. हांव एकलोंत मागणें करता म्हूण दोनीर बसलो मद्दे न्हंयच्या मोदें आनी मागणें करूं सुरू केलें ताणें. दोळे दांपून मागणें करतना ताची 2 येवन कोणें आपटिल्ली बरी जाली. ताका राग आयलो. राग सोडलो. तकलेक सोडलो राग. कोण गे म्हजो दुस्मान येवन म्हाका उपाद्र दिवन आसा हांगासर म्हजे दोनी कापटिता. हांवें मागणें करनातले बरें करता म्हणून ताका राग तकले सोडलो. लो दोळे उक्तकन पळयतना कितें एक खाली 2 येवन ताच्या दोनी कापटिता तसा खंय वाऱ्याक आयल्या ती. आनी जितले कोण दुस्मान येवन आपटिता म्हणून आतां राग खंय ताणयलो. आनी एका 2 ताणयले ताचे तावंत आयलो. आनी थंय मनीस म्हणी आसलो जाल्यार तो ताजो दुस्मान जाता आसलो आनी ताका समा येडतो आसलो. तुवें म्हजें मागणें पाड केलें तूं म्हजो दुस्मान म्हणटालो. हांगा दुस्मान कोणूय ना. दुस्मान तुजो राग आसा तुजो दुस्मान. तुजो अहंकार आसा तुजो दुस्मान. ताकाच आमी म्हणटा तेडे बेडे कितलो मनीस वयर गेलो जाल्यार एक दीस पडोंकूच आसा. दुसऱ्याने लोटून घालचें न्ही तुवेंत पडचें म्हळ्यार तुजो अहंकार तितलो चडला. तो तुजो दुस्मान. देखून आमचो राग आमचो मोसोर आमचें हें सगळें दुस्मान काय आसा पळय द्वेश तो म्हजें तें आसो. देखून जेजू म्हणटा तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करीत जाल्यार पयलें तुजो मोग कर. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा आमकां दूद कितलें आसा घेवन पळयत जाल्यार थंय लिटर आसा वय मो. हांगासर चलोन आसा जाल्यार आमकां किलोमिटर आसा. माप म्हणटा माप. तशेंच आमकां कितलो राग आसा आमचे ते कितलो द्वेश आसा आमचे ते कितलो अहंकार आसा ताका माप आसा जें खंय आनी सोदून काडचें कितलो म्हणजे ते राग आसा. ते दळा तुका कळटा तुजो दुस्मान कोण गे म्हणून. आमचे दुस्मानां भायलीं न्ही आमचे दुस्मानां भितरच आसात म्हजे थंयच आसात. देखून तूं तुजो मोग कर पयलें तुजी दुस्मानां तुका कोण म्हूण कळून दीत उपरांत तुज्या दुस्मानाक आनी हेरांक बोगसूंक तुका सलीस जातलें. जसो तुमचो सर्गेचो बाप बरो तशें तुमी जावंक जाय बरी. हें देवाचें उतार घेवन आज आमी या देव आमकां सदांच पवित्रपणान भाग्यवंतपणान सांबाळून दी. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सतपवित्र बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभाळलो. हांव कार्मरियेंत जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेल्लो ताका आनी केपिल्लो. तो मेल्ला मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्लान तो परतून जिवंत जालो. सर्गार सोडलो. सरपतितारा देवाच्या उज्या बसलो. तें तान जिवे आनी मेल्लांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. बरो देव आमचो काकुळदार दया दाखोवचो त्या देवा समकर सर आमची मागणी ते सावाणी इरादे आतां आमी दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या सोमेश म्हणयाऱ्यांनी तांचे तबेनाच्या परजेक बोगसाण्याची आनी मोगा मैपसाची जिणी जिवंक प्रेरीत करीशें बरें मोन तांचे थंय रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत तशेंच समाजांत जाती खाती मदें उब जाल्लें फारीकपणाचें चिंताप पयस सोरून मोगाचें जिवन जिवंक फावो जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत हर एका संध्यान एकामेकाक बोगसून आनी सुदारसून जिवंक अशें माया मोगाचें कुटुंब रुपीत करूंक तांकां बरें मोन लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे शिडे वरवीं उतर प्राये वरवीं कोश्टूंच्या भावा भयणींक
तुझ्या कृपेची सकत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजणांनी जिणयेंत बरी माऊल्यां आपणावन बरो फुडार रुपीत करूंक तांचे थंय बरें मन आसा कर. आमचें संरक्षण करच्या समेज तरणाट्या सोजेरांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी आमचे थंय आसचो फारीपण घेवचो मनोभाव पयस करन बोगसणेचें तशेंच प्रिती मोगाचें जीवन जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ईसर मागणी आमी तुजे मुखार दवरता क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. बापा कानिक आमची तुका भेटोवंक दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. तुजे मुखार येता सर्व समर्पिता. तुजे मुखार येता सर्व समर्पिता. उड्या वयल्या समेत आमकां साथ भेटयता. म्हज्या मोगाळ भावण आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानवलें तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेत्या पयस विचार दवा सरेस पोर्तमान घेव. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सारताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां आमच्या पातकांतली. आपल्या आपणा जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले महिमेवंद सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
Povin Derbaran so सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या अपवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परीच्या वांजतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करा भावार्थाचो घोट परगटुया सोम्याची सूं तुझे मरण आमी समरमता तुझे जीवन पण आमी परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी पात्रिका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सगळेच पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पिटर पॉल आमच्या गोडी बापा सगळे या जाकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्त तेंची हिदाय कर पण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे महेश संगती बगेम दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असीज सम फ्रांसीस सम पाद्रिपियो सम आंतोनियो सम क्लारा बराबर सजण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu वरवीं Dios Jesu संगता Dios Jesu थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशीत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर पातकांतलें सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर सुभागी. सगळ्या तुवें म्हजे जिवनचे भाग म्हाका भावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाल सडवणारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. कितली मोवाल काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदा दुस्तची पवित्रची नामची. मोगल शांती सागोरा आमच्या दयान सडवणारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय
आवय दयेक सरगा मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवे जीवदातारा पुरसा मोरणातून काल झालो निस्वार्थी साक्रिफीस भेटयलो पवित्रत्वाक आमकां दिलो संसार नवो केलो मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवे जीवदातारा मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवे जीवदातारा प्रार्थोया. विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बसायताय. ही तुजी बसावणी वेगी शेवटा पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार मोगाचेनो सिंजचो बुधवार परवा 22 त्या दीस सकाळी 6:30 वरार आमच्या कोपेलान अस्तेच्या बरी कोंकणी मीस 10:30 वरार पाद्रीबाईच्या मनाक आराधन 11:15 मीस आणि त्या मिसांत आमी सिन्स घालतले. हांव तुमकां कोणाक येवंक आसा आणि बगिता जावंक जाय तुवें जावचें. आणि सांजेर 6 वरार इंग्लिशांत परत मीस आसतले आणि सिंच्या बुधवारा 3 मिसां हांगा आसतलीं. तुमकां येवंक पावट आसा. येवच्या शुक्रारा धांवनो आमी बान्न दिवचें नांव. जायत्या जाणांनी म्हाका म्हणलें आसा फादर एक थंय पेज दिल्यार पुरो आसतली आणि प्रत्येक तरा आमकां पयस जावन आयिल्ली बेलतांगडेची आमची मायन हांगा आसा. तिका पळयता हांव केदां आळचेंचें आसलें हिणें कितले पयशे खर्चिचे पाप आणि एकदां पयशे नासल्यार तितून मनसर उपासो आसा जाय. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता जायत्या जाणांचे आमचे मागणें देव आयकला. परवा शुक्रारा धांवनो आमी पेजेचें जेवण हांगा दितले. हांव पेज आनी चटणी आणि येदळस मोगाचें न्हू जायत्या जाणांनी मुखार आयल्यांत आमी दिता. हांव एका हप्त्याची पेज दोगां तेगांकच आमी जेवण दिलें जाल्यार कितलो संतोश भोगता न्ही गे. तशें 300, 400, 500 जाणांक एकादो जेवण आमी दिवंक शकल्यां तर कितलो संतोश भोगचो ना तुमकां. आणि ह्या एका दिसाच्या जेवणाचे खर्च 7,000 जावन आसात आणि ते 7,000 जाल्यार त्या दिसाचो जेवणाचो खर्च संपता. मोगाचें न्हू. भो आपुरबाय तरान हेरांक बुकेल्ल्यांक काण जेवचें व्हरतें मिसांव आमी येदळूच करनासा. हें दुसरें मिसांव आतां आमी आराम करचें.
खंडे जावन तुमच्या सहकारान पंथाक पावतले आनी जायते तुमी मुखार येतल्यात. आनी निमाण परवा सिंच्या बुधवारा उपरांत हर एका शुक्रारा बैले यासाक हांगा रेते दिवंक आसतले. परवाच्या शुक्रारा मानादीक बाप विन्सेंट सोज कुळूर पिरगयचे विगार आमकां रेते दिवंक आमच्या संगता आसतले. यात्रेक पैण इस्रायलाक, पॅलेस्टिनाक, इजिप्टाक तशेंच जॉर्डानाक 4 गांवांक वेचें आसा आनी ताची सगळी इटर्नरी म्हजे कडेन आसा. तुमकां कोणाक येवंक आसा मोगाचें न्हू, तुमी तुमचीं नांवां बेगीनच दिवचीं. फाटीं रावल्यार मागीर जावचें ना, कित्याक चड जाणां आयल्यार तुमकां आयवज उणो पडटलो आनी चड जाणां येनातल्यार 135 चेकी चड दिचें पडटलें, कित्याक नंबरा वयर डिपेंड्स आसता. तर बेगीनच तुमच्या कोणाक मोगाच्यांक सांगा कोणा सकडी येवंक आसा तांकां एक अवकाश करून दिया मोगाचें न्हू. जायतीं जाणां आशेतात पूण ताका पावटना. जायते जाणां वचोंक जाय, कशें वचचें म्हण कळीत ना. आमी हें येवजण घाला खंडीत जावन तुमकां भोव अपुरबाय तरान तो उपयोगा पडटले म्हणून मागता. तशेंच आमची वार्षिक रेतीर मोगाचें न्हू मार्चाच्या 31 आमी दवरल्या एका दिसाची. ताकाय आतां तुमकां इशारो दिता, तो दीस अमानत करून दवरा. सर तुमच्या बरेपणांत देव तुमकां आदार दिवं दी. चड आनी चड मापान लोकांक रेतीर येवन सांगा. भोव अपुरबाय तरान रेतीरींत आमी भागीदार जातना सगळें बरें जाता. मागा आनी तुमचे सर आमच्या विणवणेन तुमचे खातीर सदांच आमी मागतले. हांव देव तुमकां परत्या आशिर्वादांनी भरून दी. दैविक कुळती आमी वंदन करया. दैविक कुळतीक नमन करया. दैविक कुळतीक आमी अर्घां दिवया. दैविक कुळतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणार काकुळतीचे रूप रे देवान धाडलेले मोठें देणे. जेजू तूं सोडवणार काकुळतीचे रूप रे तुजे ताल वाळटा मोग बोगसाणे. तुजे ताल वाळटा मोग बोगसाणे. बेतलेमान जल्माल्या गरीब देवा माठ्यान निशे जाल्या राया. कुर्सार मेल्या आमर राजा. उठ्यान गुपी जीवन दन्या. दैविक कुळती आमी वंदन करया. दैविक कुळती नमन करया. दैविक कुळती आमी अर्घां दिवया. दैविक कुळती स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणार काकुळतीचे रूप रे देवान धाडलां व्हरतें देणे. जेजू तूं सोडवणार काकुळतीचे रूप रे तुजे ताल वाळटा मोग बोगसाणे. तुजे ताल वाळटा मोग बोगसाणे. मोकार पिता सोवे आमकां मर्यास आशीर्वाद आमकां. भाग्यवंत कुसाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.